तुझ्या मुरग्यापासून विनोदी कोरे माये परमेसुरीचे तुझ्या मुरग्यापासून विनोदी कोरे. ए माई मोगाची पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव तुका प्रार्थिता आनी सगळो म्हजो विस्वास तुजेर दवरता. हे माये काकुतीचे चुरचुरेक म्हजें कोर. जा म्हजो आसरो आनी म्हजो आदार. पाव म्हाका ह्या दुर्बळ पातक्याक जेजू क्रिस्ताच्या मोगा पासत. हांव जाणा तूं म्हाका मोजत दितली म्हूण आनी तुजे मोजतीन हांव पातकाचेर जैत वतलो म्हूण. म्हजी बेट सायबिणी हांव तुका कोत्तां. राख म्हाका तूं सगळ्या पातकांतलो आनी दी म्हाका तुजो आदार हांवें शेगुणांनी वाडच्याक. आनी शेकी मोरनाचो वगत पावलो म्हणटच पावय म्हाका देवा बापाच्या गोपान, जो आपल्या आनी तुज्या पुताच्या सांगाता पवित्र आत्म्या बरोबर राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत मरिये, अदृश्टांक सांपडलेल्यांक आदार दी. वस्कोत काळजांच्यांक मजत कोर. दुखांक गोडयतल्यांक खुशाल कोर. पुरजे पासत माग. देवाच्या मुणयाऱ्यांची शारोतीन जा. देवाक भेटयल्ल्या वस्तोऱ्यां पासत विनोती कोर. तुजो आदार मागतल्यांक सगळ्यांक तुजो आदार दी. आनी कोरोना व्हायरस पिडा संवसारांतली नपयत करूंक जेजू लागीं विनोती कोर. आमेन. आमचो आसरो तुका केल्या हे सायबिणी आदार दिनार आमच्या गोरसांत आनी दुखी कोती. हे दुनिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां तुजे मांयक आमची मांय करून दिली. तिणी सदांच आमकां आदार दिवचे पासत. आमी मागता तुजे लागीं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो आमकां सदांकाल फावो कोर. ह्या वरवीं तुजे सोडवणेचो फळ आमी भोगूंक पावच्याक. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. पाप साहेबाच्या इंतेसांवां पासत. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पबीत जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस्पोर्ट विताय सावस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पुजेचो. भगवंती मरी देवाची माई आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सायबिणीचे मजतीन तुका कितें जाय तें माग. आनी देव म्हाका मागता तें दितलो असल्या बरवंशान दिनवाशी मनान म्हणुया. अनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. अनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. अनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. पिडेस्तांचो उगडास करुया. दुयेंती पासत ह्या वेळार मागुया. आनी कोरोना व्हायरस सांपडलेले पिडेच्या भावांचो भयणांचो उगडास करुया. घाल दोनयान तुजी नदर तुज्या चाकरांचेर जीं कुडीचे पिडेंत आसात आनी तुजी खुशी जाल्यार तांकां तांचे पिडेंतली बरी कर. नाजाल्यार दोनयान ताणें आपले कोश तुज्या पुताच्या कोश्टांत एकवट करून ते सोंसणीकायेन आनी भाग्यवनपणीन ताणें तोलून व्हरूंक तूं तांकां तुजी घोटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. दोनी जेजू तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं, तुमकां सांबाळून, तुमकां वाट दाखोवं, तुमची जतन करूं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सर पदवेदार देवाचो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी सदांकाल उरूं. आमेन.
राधिका घेवका दिवंक आमी गायन करुया. गायनात सॉंग A7. सगल्यांक देवान बरो दीस दिवं. गुड मॉर्निंग. आयच्या मिसाची इंतेसावां रेमेजियो आनी एझलिंदा पिंटो हांच्या ओतम्या पासत आमी मागता. तशेंच कॉन्सेसांव फ्रांसिस्का फेर्नांडीस ही भयण सोंपल्यार 3 वर्सां बत्तात. तिच्याय ओतम्यांक शांती मागुया. आयज जल्माचो दीस पाळटात मिशेल सिल्वेरा, सुकूर विन्सेंट मास्कारेनस. आपलो आयज 21वो बर्थडे सोमरोमता डॉल्सी फेर्नांडीस, जेसी कार्डोजो हाचोय जल्माचो दीस. स्टेफी डिसोजा, एश्विन फेर्नांडीस ह्या आमच्या बाबा भयणांच्या जिविता खातीर देवाक आर्गां दिवया. काजाराचो दीस सोमरोमतात पीटर एंड मारिया फेर्नांडीस, आंतोनियो आनी मॅगी फेर्नांडीस, जॉन आनी सुमित्रा इजिप्सी हांचें लग्न जिवीत देवान आनीक जायत्या बेसांवांनी भरूंक मागचें. आनी लिनेट फेर्नांडीस हाणें आपल्या खातीर मागूंक लायला. आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया आनी हे मिसाचे भेटेंत आमचें जिवीत घालुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत आमी जमुया. आयज तुमकां देवान विंचून काडल्यान देव मंदिरांत येवंक. जायत्या इगोजांनी लोक आशेता, लालेता मंदिरांत आपणाक स्वात मेळूंक. आनी एका मंदिरांत जेन्ना आमी भितर सरता, देव म्हाका मेळटा, देवाचें बेसांव म्हाका मेळटा, देवाची कृपा म्हाका मेळटा. जायतीं जाणां सांगतात, फादर हांव सदां मिसा येतालें आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन म्हजें जिवीत सारतालें. आयज आमकां देवान विंचून हाडल्यान देवाक दिनवासुया आनी हे मिसा भेटेंत वांटो घेवंक आमचीं काळजां मनां तयार करुया. आयज पवित्र सभा बागयुंत सिमांव आनी जूड ह्या दोन दुतांची परब सोमरोमता. तांकां फुडें घालून आमची मागणी देवा मुखार घालुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो कनी हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवदूतान आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमयांक काकूत कोर, सुमयांक काकूत कोर. क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर. सुमयांक काकूत कोर. सुमयांक काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, दोन दुतां वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. तांच्या मागण्याच्या धर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक पावूं.
आनी अशें आख्खी पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. भाग्योंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदुताचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोनशा संदीचो फातर. तोच तें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदूं येतात. देवाचें उत्तर हें. देवाची गोड कर. आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकांशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. सगळीं म्हणया. शेकांशेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराल देवाची मोहिमा उन्निता. मळप ताच्या हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब. शेकांशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या सिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब. शेकांशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. आमी तुका वाकाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी वळखून घेता. धर्मदुतांचो मोहिमेवंत जमो तुका वाकाणटा. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते सिमांव ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जोआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्येव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियात. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजून एका मोळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जाल्लो आनी जुदेया, जेरुसालेम, दर्या देगाचें तिरा आनी सिदोना थावन ताचें उतर आयकूंक वा आपल्या पिडाय रोगांतलीं बरीं जावंक आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं कोत्तालो देखून
सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, एक फावट एकलो भुरगो येयलो. फादर, म्हजें काजार आहा, तूं काजरा यो. हांव सेमिनारींत आसलो त्या दिसा. हांवें म्हणलें, कोणा लागीं काजार जाता? हेंचोय रे नांव आहा थिंगा. कोणें सोयरीक केली, कसो मोगान पडलो, कोणें तुका तें विंचून दिलें. फादर, हांव मरे मातसो घुस्पल्लो. जायती जाण चेडूं आहलो रे फादर. पूण हांव मरे रितीरा गेलो. आनी रितीरा गेलो आनी मागणें केलें. आनी सातिजमा मुखार बसलो तेन्ना हेंच चेडूं पोतपोतून दोळे मुखार येताले. आनी म्हाका एके भाशेन देव सांगतालो, हें पळय हेंच तें, हे कोडे काजार जा. हो चॉयस म्हजो न्हू फादर, हो चॉयस जेजू गेलो. हें पळय कार्डाचें नांव आहा तें ताणें विंचून दिलें म्हाका. हांव नोको, तुमगे चॉयस कोण केलो तो हांव नोको. पूण हो भुरगो म्हणटा, हो चॉयस केला तो मागणें करून चॉयस केला. आनी आयज जेजूय ह्या 12 शिसांक विंचून काडटा तेन्ना आमकां होच जबाब दिता. जेजू, तांकां विंचून काडलो रे तुवें 12 जाणांक, म्हाका भायर उडयलो. मागणें करून तांकां 12 जाणांक विंचून काडला. मागणें कोत्ता आसतना हे 12 दिश्टी पडले, तूं दिश्टी पडलो ना. मागणें कोत्ता आसतना हेच 12 शीस दिश्टी पडले, तांकांच हांवें विंचले, हेरांक सोडले. हे 12 विंचले ते बरे म्हूण न्हय, हुस्कोत ते. तोमास दुबावलो, पेद्रू नेगार गेलो, जुदासान म्हाका विकलो. पूण देवाक जाय जालें तांकांच हांवें विंचलोलें. आनी तातूंत विंचलोले आयज आमी ताची परब कोत्तांव ते सिमांव आनी जूड. हो जूड म्हणटात ताका चडसो लोक उलो मारतात इन डेस्परेट केसीस. सगळ्यो खंय त्यो डेस्परेट केसीस आहात त्यो तेचे लागीं घालूंक जायो, त्यो सुट्टात आनी ताच्या मागण्यान खंय मेळटात. देखून आयज जेजू लागीं आमी कृपा मागुया. जेजू, टीच मी टू मेक चॉयस. म्हाका विंचून काडूंक शिकय. आनी जेजू म्हणटलो, विंचून काडूंक सोदता, स्पेंड टायम इन प्रेयर. आयच्या दिसा तूं कसलीय डिसिजन घेवंक सोदता, स्पेंड टायम विथ गॉड. जेजून रातभर मागणी केली आनी मागीर 12 जाणांक विंचून काडले. त्या भुरग्यान रितीराक वचून मागणें केलें आनी आपणाक जिविताची सांगातीन विंचून काडली. गायन करूया C39.
म्हज्या भाव भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या दबाक सुरेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा बागयोन दोन दुतां सिमावान आनी जुदान आपणाक आपयिल्लोल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव खर्चिल्लो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्याय काळजाच्या मनशांक कोडीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां कृपा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सरकारी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदताचे बुनयादीर थीर आनी घोट बांदून दवरलाय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. हूं सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जय. हूं सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुसरांनी पुनर्जीवन घडोवन तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोमडी बापांक आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा, कोसेसांव फ्रांसिस्का फेर्नांडीस हे आमचे भयणी कांय सोंपून गेल्यार 3 वर्सां बदतात. जशी पवित्रस्थाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूट कर
तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. गरीब भाशेन जेफ्री माड्डा वेडांतलो सोंपला. ताच्या गोरच्यांचो उगडास करुया. तशेंच आमचो भाव मायरन ताची गोरकान सोंपल्या एक्सिडंट जावन आनी धाकटें भुरगें हे दोनूय गोराबे देवाच्या हातान घालुया. तांकां देवान फावो ती बुजवण दिवं, गोठाय दिवं. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पुती बागेवन सुजे बागेवन दोन दुतां आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजू दोंगरार गेलो. दोंगरार वचून ताणें रातभर मागणें केलें आनी 12 जाणांक ताणें विंचून काडले. मागणें गरजेचें. जेन्ना तूं कसलेंय डिसिजन घेवंक सोदता, कितेंय तूं विंचून काडूंक सोदता, जेजू म्हणटा पयलें मागणें कर. देवाचो आदार घे. देवाची मजत माग आनी देवाची मजत मागून जें कितें तूं विंचून काडटा तातूंत जायतें बरेंपण आसा. जेजून शिकयल्लें मागणें आमचें करुया आनी सगळीं हब्बा बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान नोंदरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसगाव आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दियात. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वो आसा जेजू जाणें 12 शिसांक विंचून काडले आनी विंचून काडचे पयलीं मागणें केलें. बाबार्थान जेजू घेतिली आनी मागण्यांतल्यान जिविताक जाय तें विंचून काडटलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, तूं पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू. म्हज्या कालसांत आनी ओतम्यांत यो जेजू. कितलेशेच दीस जाले तुका हांवें शेवूंक ना जेजू. म्हजो ओत्मो तुका ताणेला. म्हजो ओत्मो तुका घेवंक बुकेला. तुज्या पवित्र जेवणांत
मोच्यान वांटो घेवंक जायना जेजू देखून ओत्मीक रुपान मोच्या कालसांत यो तूं आयलोय म्हूण सोत मानता आनी तुका कालसांतान आर्गां आनी मोहिमा दिता जेजू मोच्या सांगाताक सदांच राव आनी मोच्या कालसांत बिराड कोर म्हाका तुजी सोरशिल्लो पयस सोरूंक दिवं नाका आमेन. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा भाग्योन सिमांव आनी जुदाच्या जैतिवंत मरणा पासत हो संस्कार आमी समरोमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मोहिमेवंत कुडी रोगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी तांचे भाशेन मरो पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बाबा भयणानो ही कळोवणी कोणूय आपलो बर्थडेचो जल्मा दिसा वो काजारा दिसा आमकां मागूंक लायता ताणें ऑफिसांत येवन नांवां दिल्यार बरीं. आदले दिसा प्रेयर रिक्वेस्ट आमकां मोबायलाचेर धाडटात जायते फावटी आमी विसोत्ता ते हांगासर वाचूंक आनी मागीर वाचूंक ना जाल्यार मागीर तुमी बेश्टीन तोंड काळें करतात. देखून मागता ऑफिसांत येवन प्रेयर रिक्वेस्ट दिवचे मागीर आमी ते टायप करता आनी हांगासर बरे भाशेन मांडावळ जाता. आतां कोणूय दुयेंत पडलो आदले दिसा हॉस्पिटलांत घातलो त्या आदल्या दिसा सांगो येता पूण बर्थडे आहा जुबली आहा कितें आहा ऑफिसांत येवन सांगचें. आतां 2 तारखेक सगळीं जाणां मिसाक येवंक सोदतात पूण सगल्यांक आमकां जायना. आमी 9 मिसां केल्यांत आनी तुमकां जाता ते भाशेन आमी मिसाक येवंक आमी प्रयत्न करता. म्हणटच कोणाक खुशी तांणी नांवां दिवचीं आनी चड करून जीं पळय कोणाचे फोन आसात आजून फोन उस्तूंक ना तांकां आमी पयलें प्रेफरन्स दिलां. 1 वरस 3 वरस 10 वर्सां बी जालीं तूं घरा रावन मीस आयक तुका तर स्वात आहा जाल्यार ऑफिसांत येवन विचार बेसांव दिता. सर्वेस्वर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन मागण्यांतल्यान तुमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.